नमस्कार आणि ओकार तुमका एका वेगळ्या खाशेल्या कार्यावळीत हे गोवा कनेक्टाच्या माध्यमांतल्यान आमी वेगवेगळे विषय घेतात ते मागीर हेल्थ जावं पॅन्डेमीक जावं एड्युकेशन जावं इंडस्ट्री जावं आयज जो विषय हांव घेता तो आसा फायनान्शियल मॅनेजमेंट. आता फायनान्शियल मॅनेजमेंट म्हटले का हो व्हेरी वास्ट विषय. आमी बरेचदा सेविंग्स हे करतात. सेविंग्स युजली जे ट्रेडिशनल मिडियम्स आसात ते म्हळ्यार एफ डीच्या माध्यमांतल्यान आमी बँकेन इन्वेस्ट करतात. केन्नाय आमकां अशें खंय बरें वायट जायत काय हेजें प्लॅनिंग करून आमी हेल्थ इन्शुरन्स घेता. खंय हॉस्पिटलायझेशनाचो खर्च आसा तो टेक केअर करपाक. बरेचदा आमी लायफ इन्शुरन्स घेता की आमच्या नंतर आमच्या आयुश्या नंतर आमच्या फॅमिलीचे लायफ हॅम्पर जावचें न्हू, फायनान्शियली स्टेबल उरचे ह्या खातीर आमी लायफ इन्शुरन्स घेता. बट हे सगळें घेवन सुद्दां खंय तरी आमी डे टू डे बेसिसाचेर वेगवेगळे चॅलेंजीस फेस करता. वेगवेगळी संकटाक आमी डेली तोंड दिता. ही जेन्ना आमी संकटां पळयता म्हाका दिसता पॅन्डेमिकान एक आमकां शिकयलां की आमी कंटिजन्सी जे आमकां फुडाराक खंय तरी कितें आमी एक सेव करपाक जाय हे दृश्टिकोनान आमकां काम करपाक जाय. आनी पॅन्डेमिकान एक रियलायज जालें जेन्ना आमकां आमचे जॉब लॉसीस जाले बऱ्याच जाणांचे सॅलरी कट्स जाले अशा टायमार आपले फायनान्शियल्स कशे मॅनेज केले लोकांनी कशे हँडल केले तर खंय तरी आमकां दिसलें की आमी खंय तरी वायज इन्वेस्टमेंट डिसिजन घेवपाक जाय आसलें. आनी मोर इम्पॉर्टंटली सेकंड इन्कम जो आमी आजकाल खूब आयकता वर्क फ्रॉम होमा नंतर म्हाका दिसता सेकंड इन्कम हे आमी बरेचदा आमी आयकला. ह्या विशयाचेर चड जाणून घेवपा खातीर म्हाज्या बरोबर आयज आवर्जून जुळटा हरी कामत बाब जे आसा फायनान्शियल डिस्ट्रिब्युटर तशेंच प्रोप्रायटर आसा इन्वेस्टमेंट एव्हेन्यू हे तेंचे स्वताचे फर्म आसा. हरी बाब थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉयनिंग वेलकम टू द शो. नमस्कार. अरे बाब जशें हांवें म्हटलें की सेकंड इन्कम आणि हे पॅन्डेमिकाच्या परिस्थितीत आमी सगळ्यांनी रियलायज केला. म्हाका दिसता आमी एका वर्सान आमी एकामेकाक मेळटा आणि बरेचशे बदल घडलो आसलो तुमी पळयला आसतले. ह्या सिच्युएशना कडेन तुमी कशें एनालायज करता सेकंड इन्कमाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां कितें दिसता उलोवचें? पयले सुवातेर हांव तुमच्या चॅनलाचें अभिनंदन करता की तुमी हे रायट टायमार हो सब्जेक्ट घेवन आज डिस्कशनाक आयला आनी तुमी म्हाका आपयला. आतां हे पॅन्डेमीक जालो मेन म्हणजे ते आमी आज कवर जे करतलो हांव जे उलयतलो हे ओन्ली फायनान्शियल एक्सपेक्ट. हांव बाकीच्याचेर उलोवंक शकना. आतां म्हजें एक्सपर्टायज लास्ट 40 वर्सां ह्या हातून आसा प्रोफेशनान हें आसा हांव. पूण हांवें एक नोट केलें की हे पॅन्डेमीक सारकिल्लें आमी केन्नाच प्लॅन केलें ना. आमी प्लॅन केलें आमी सदांच फायनान्शियलान कितें सांगता की 3 म्हयन्याचो खर्च 4 म्हयन्याचो खर्च तुमी तुमच्या सेविंग बँकान दवरा आनी तितलो तुमकां तो मॅनेज जातलो म्हणून. पण आतां 3 म्हयने 4 म्हयने आतां जाल्यार 12 म्हयने एक वर्स जायत आयलें. कितल्या लोकांक खूब त्रास जालो. आतां जर तूं त्रास जालो तर ते सफर जाले ते जर तूं एनालायज करीत प्रोफेशन वायज जाल्यार म्हाका हांवें नोट केलें की पयले घेवया आमी सॅलरीवाले. आतां सॅलरीवाले जे आसा ते 2 कॅटेगरीन बसता. एक ऑर्गनायज सेक्टर आनी एक अनऑर्गनायज सेक्टर. आतां अनऑर्गनायज सेक्टर म्हणजे कितें की बारीक बारीक दुकानां हे दुकानांनी काम करपी खंय कोण कोल्ड ड्रिंक हातून काम करपी खंय हॉटेलान वेटर किंवा कोण बावडो हॉटेलान गोंया म्हणजे ट्युरिजम सेंटर थंय लोक कितलेशेच लोक हॉटेलांनी काम करता रूम बॉय हे सगळे एक सेक्टर जालो. हो सामको अनऑर्गनायज. आनी दुसरो ऑर्गनायज म्हणून जो आसा पळय तो तातूंत आमी कितें करतले गव्हर्मेंट सर्वंट बँको इन्शुरन्स कंपनी व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी. आतां हांचें कितें जालें की हांकां व्हडलो तो बाधा जाली ना फक्त तांकां वर्क फ्रॉम होम करचें पडलें. पूण जे त्रास पळय अनऑर्गनायज सेक्टराक जाल्या तांचो पगार बंद जॉबांतल्यान काडले किंवा पगार अर्दो केलो हे बाकीच्या लोकांक जालें ना. सो आतां हांगचो प्रॉब्लेम कितें जालो तर परत हांव तुमकां सांगता की ऑर्गनायज सेक्टर कितें आसता इज वेल प्लॅन. तांकां खबर आसा की आपली सॅलरी ही इतली म्हटली ते कशें नाल्यार कशें गूड इन्शुरन्स आसता तांचें हेल्थ इन्शुरन्सूय तांचें बरें आसता. ते सिस्टमॅटीक इन्वेस्टमेंट प्लॅन करून म्युच्युअल फंडान घालता. सो हे लोक बरे आसता. पूण हे अनऑर्गनायज सेक्टर हांणी केन्नाच कांय प्लॅन केलें ना आनी तांणी सेकंड इन्कम म्हणटा ताजेर केन्ना विचारूच केलो ना. आनी हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता की आमी लोकांक चड फोर्स केलो ना कित्याक आमी एक एक्सपेक्टूच करूं नाशिल्लें. आतां येयात तुमी प्रोफेशनल्स म्हणल्यार डॉक्टर्स आर्किटेक्ट चार्टर्ड अकावंटंट हातून पळय जर कितलेशे दोतोरांनी जे मातशे अशे 50च्या वयर 60 कडेन आशिल्ले ते लोकांनी कितें केलें प्रॅक्टिसेक वचूंकूच ना भियोन. सो इवन दे वेर एफेक्टेड. आतां तिसरे बिझनेसमॅन येयात तुमी. बिझनेसमॅनान कितें जालो प्रॉब्लेम
की दुकानां बंद, लॉकडावन सगळें बंद, स्टाफाक तांणी पगार दिलो थोड्या थोड्यांनी, अर्दो दिलो पगार, धंदो कितें बारीक सारीक केलो. आतां बिझनेस म्हणल्यार कितें, बिझनेसाचें एक आमी केन्नाच नोट करिना. बिझनेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स. एक म्हणजे कितें, जो कोण बिझनेस करता तो आपले एफर्ट्स घालता, प्लस आपली सगळी पुंजी जी आसा सेव केल्ली सगळी ती धंद्यान घालता. सो ही इज मोर एफेक्टेड. तातूंत जर तो धाकटो मनीस आसलो जाल्यार ताजी सारकीच वाट लागली. ऑफ लेट आम्ही बरेचदा ऐकता की मल्टिपल सोर्स ऑफ इन्कम आणि ॲक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह सोर्स ऑफ इन्कम हाच्या बद्दल चड जाणून घेवपाचें. आणि तुम्ही एंड केले बिझनस नोटाचेर. हांव बिझनस नोटाचेर तुमकां विचारपाक सोदता की बरेचदा जेन्ना बिझनस सेक्टरान आसता तेन्ना आमी म्हणटा की डायवर्सिफायड आसपाक जाय. समजा कोण एक सेक्टरान फॉर एक्झाम्पल हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरान आसलो, आयज ते हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर कंप्लिटली इम्पॅक्ट जाला. तुम्ही म्हटले की सॅलरी वायज ऑर्गनायज अनऑर्गनायज, बिझनस वायज तर तो सामकोच एक्सपोज आसा रिस्का खातीर. सो ते केन्नाय आमी म्हणटा की दुसऱ्या सेक्टरान ताणें हें करचें सो दॅट इफ इंडस्ट्री इज सफरींग दुसऱ्या सेक्टरांतल्यान ताका ऑब्वियसली ताजे सेविंग्स म्हण किंवा तेचो ऑपरेशनल कॉस्ट तरी सुट्टा. आमी आतां बरेचदा ऐकता की मल्टिपल सोर्स ऑफ इन्कम वन. आणि वॉट इज दीस बेसिकली ॲक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह सोर्स ऑफ इन्कम वेन वी स्पीक ऑफ सेकंड इन्कम? आमी सदांच जेन्ना आमच्या क्लायंटा कडेन इंटरॅक्ट करतात तेन्ना आमी सदांच सांगता, अरे बाबा, यू आर वर्किंग फॉर मनी, लेट युअर मनी ऑल्सो वर्क फॉर यू. आतां जेन्ना तुजे सेविंग्स किंवा तुजे पयशे वर्क फॉर यू, दॅट इज मिन्स इट इज ए सेकंड इन्कम. हें चडशें करून लोकांचें नासता. हांव many time I come across my clients passbook with a balance of 7 lakh 10 lakh अशे सेविंग बँक्सान पडलेले आसा. आतां तुमकां खबर आसा सेविंग बँकाची इंट्रस्ट इज 2.45 आनी तुमी ते पयशे 2.45 दवरता. आमचें इन्फ्लेशन आसा 5% 6%. सो युअर मनी इज डी ग्रोईंग, इट इज नॉट ग्रोईंग. कळ्ळें न्ही? ही एका बाजून तुका एक्सप्लेनेशन दिलें हांवें. आतां दुसरें तुमकां सांगता की आमी क्लासिफाय करता आसतना अनइन्कम, अनइन्कम. आतां अन इन्कम म्हणल्यार तुमी म्हणलेल्या भशेन पॅसिव्ह, आनी अनइन्कम म्हणजे यू आर वर्किंग, यू आर पुटींग युअर एफर्ट, यू आर गेटिंग ए सॅलरी, यू आर ए प्रोफेशनल, यू आर ए डॉक्टर, यू आर कलेक्टिंग फीस. दुसरें चार्टर्ड अकाउंटंट फीस कलेक्ट करता, किंवा बिझनेसमॅन तूं तुजो सकाळ ते रात पर्यंत वचून थंय धंद्यान घालता आनी तूं काम करता तरूच तुका ते पयशे मेळटा. दीस इज ऑल एक्टीव इन्कम. आतां तुमी जर समजा की अनअर्न इन्कम ऑर पॅसिव्ह इन्कम म्हणजे कितें, ह्या प्रोफेशनांतल्यान तुमी कितें जोडलें, तें सेव केलें आनी तें जर बऱ्या पद्दतीन इन्वेस्ट केलें, सेविंग बँकान दवरून न्हय, तें बऱ्या पद्दतीन इन्वेस्ट केलें जाल्यार यू कॅन जनरेट ए सेकंड इन्कम. आतां तुमी जर हे सगळे पयशे सेव केल्ले इनएक्टीव म्हणजे पॅसिव्ह इन्कमान घालतले जाल्यार कितें आशिल्लें, पयलीं पासून म्हजे कडेन खूब क्लायंट येताले आनी सांगताले, अरे हांवें फ्लॅट घेतला. कित्याक फ्लॅट घेतलो रे, तुजें येदें व्हडलें घर आसा, तूं कित्याक फ्लॅट घेतलो? ना, हांव तें भाड्याक दितलो. ओके, भाड्याचें इन्कम वील बी माय रिटायरमेंटाक म्हाका मेळटलें. थोडे लोक कितें करताले की आपले पयशे काडटाले आनी बँकेन घालताले, एफडी. एटलिस्ट बरें, बँकेन एफडीक तरी दवरलें आनी पयलीं इंट्रस्टूय बरें आशिल्लें, इन्फ्लेशनूय चड आशिल्लें. पोस्टान दवरताले, LICच्या पेन्शन स्कीम आनी हातून घालताले. अशे तरेतरेचे एवेन्यूज आसा पळय तातून घालताले. थोडे लोक आतां रेंटाचेर राविल्ले. पूण आतांची गजाल म्हणजे हांव तुका ही गजाल सांगता केन्ना 2000 पर्यंतची. आतांचे गजालीन तुका खूब एवेन्यूज अवेलेबल आसा. तुजे कडेन म्युच्युअल फंड्स आसा, तुज्यान डायरेक्ट शेअर्स घेवं येता. हे बी एवेन्यू न्ही. हातून आतां समजा तुवें खंयचे कंपनीचे शेअर घेतले, फाल्यां हांवें जर एक फार्मा कंपनीचे शेअर घेतले, म्हाका फार्मा कंपनीची कांयच नॉलेज ना, तरी पूण हांव ते फार्मा कंपनीचे शेअर घेता. समबडी इज मॅनेजींग माय मनी आनी ताजेर म्हाका डिविडंड येता किंवा एप्रिसिएशन जाता. सो दीस इज वॉट इज आपलो पॅसिव्ह इन्कम. कळ्ळें? सो बिंग ए म्युच्युअल फंड डिस्ट्रिब्युटर हांव चड कॉन्सन्ट्रेशन करता लोकांचें की बाबा तुमी हाका वचा, हे पर्टिक्युलर, आनी कन्विन्स करता लोकांक वाय इट इज बेटर. आतां कमिंग टू बिझनेस, हांव हाजेर एक तुमकां गजाल सांगता. एक म्हणजे म्हाका हालींच ती आयल्या. एक म्हजे कडेन क्लायंट आशिल्लो फ्रॉम दीस सी बेल्ट, खंयचे कलंगूट ते बेल्टाक. ताणें धाकटें हॉटेल घाल्लें, एक 8 काय 10 रुमाचें. ओके, ही वॉज डुईंग बिझनेस, गूड बिझनेस. तो मदीं
एक देड वर्सां पयलीं आयलो तरी म्हणपावलो आपले कडेन इतले लोक येतात ते भाड्याच्यो मोटरसायकली घेता म्हणपावलो रेंट ए कार रेंट ए कॅब ऑर रेंट ए स्कूटर कळ्ळें तर आपण हांगासर पयशे कितें तुजे कडेन दवरले तातले थोडे काडटा म्हणपावलो आपूण गाडी घेता आपूण म्हणपावलो 4-5 स्कूटरी घेता भाड्याक दिता म्हणपावलो ताणें घेतले थोडे लोन काडले सगळें केलें ताणें आतां ताणें बिझनेस कसो केलो ताजो टुरिजम बिझनेस आनी ताणें पयशे इन्वेस्ट केले ते परत टुरिजमानूच केले आज सगळें बंद जालें स्कूटरी दड्यार म्हणटात तश्यो गाडी ताडपत्री घालून दवरल्या हॉटेल बंद ताजे कडेन इन्कम ना पण तेच जर ह्या मनशान म्हजे कडेन पयशे दवरलेले ते काडून आसतना जर हांगासर दवरलेले जाल्यार कितें जातलें आशिल्लें आज ह्याच टायमार ताका हांव सांगतलो आशिल्लो बाबा तुजो रिक्वायरमेंट कितें तुजो खर्च कितें तुका एक 40,000 जाय मरे हांगासरल्यान तुका हांव दिता अंडर सिस्टमॅटीक विड्रॉवल प्लॅन इट वॉज ए गूड आयडिया न्हय तें ताणें तशें केलें ना सो ही एक गजाल सांगता तुमकां आणि एक म्हाका इम्पॉर्टंट विचारूंक जाय की बरेचदा म्हणटा आमी की सेकंड इन्कम हांव नको कितके जाणांचे आसा एटलीस्ट म्हाजी तरी सेकंड इन्कम ना आणि आसा जाल्यार ती कन्सिस्टंटली ना तुमकां जेन्ना तुमी इन्वेस्टर्सां कडेन मेळटा तुमी जेन्ना लोकां कडेन मेळटा people I'm not saying big shots I'm saying की कॉमन मिडल क्लास और मे बी लोअर और अपर मिडल क्लास सेगमेंटान लोक आसा सेकंड इन्कम ऑन अ कन्सिस्टंट ऑन अ हँडसम बेसीस अर्न करपी आतां हाजेर तुमकां सांगता न्हय पयलीं कांय नाशिल्लें फाटलीं एक 7-8 वर्सां आमचे कडेन लोक येत आसा आनी ते अवेरनेस जालां लोकांनी फेस केल्या पण कोणेच हे पॅन्डेमीक अशी जातली म्हणून अशी परिस्थिती करूं ना त्या प्रमाणे ताणें कोणेच प्लॅनिंग करूं ना पण प्लॅन केला ना म्हणूंक शकना हांव कळ्ळें न्ही तुमकां आतां म्हजे कडेन ते तुका सांगलें न्ही ते हाजे गाडयो घेतल्यो आनी तो एकाच बिझनेसान रावलो कळ्ळें न्ही सो आमी आतां लोकांक कितें सांगता हे सॅलरी वालो यू आर वर्कींग फॉर समबडी न्हय बट यू डोंट हॅव म्हणजे एबिलिटी टू डू बिझनेस ऑर तुजे कडेन कॅपिटल ना सो तूं कितें कर तूं म्युच्युअल फंडान यो म्युच्युअल फंडाचे इक्विटी स्किमीन घाल तूं एका स्किमीन म्युच्युअल फंडाचे घालप म्हणजे तुका तरेतरेचे 50 कंपनीचे ओनरशीप मेळटा कित्याक तुजे ते स्किमीन पयशे जे घाल्ले आसता ते तूं हातून घालतलो न्ही ते कंपनी मॅनेज करतली ती सिमेंट इंडस्ट्रीन घालतले ते हॉटेल इंडस्ट्रीन घालतले पूण कितें आसा बींग व्हेरी स्मार्ट युअर मनी इज मॅनेज बाय स्मार्ट फंड मॅनेजर ताका जेन्ना कळ्ळें की ताणें इमिजिएटली नोट केलें हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीचे जर आपल्या कडेन शेअर आसा ते विकून मेकळो जा फार्मा कंपनीक पॅन्डेमीक जाला हांकां स्कोप आसा जाल्यार पॅन्डेमिकान शिफ्ट केले तांणी तांचो एक्सपोजर थंय वाडयलो तांकां दिसलें की आतां बाबा घरा बसून लोक काम करपाक लागल्या सो टॅक्नॉलॉजीन वचपाक जाय ते टॅक्नॉलॉजीन गेले आतां तूं एक सॅलरी वालो किंवा तूं एक बिझनेस तुजो फार्मासी आसा कळ्ळें तुका पण तुका बाकीच्या बिझनेसान कांयच एक्सपर्टायज ना न्ही सो थ्रू म्युच्युअल फंड यू आर इन्वेस्टिंग युअर मनी इन सो मेनी अदर बिझनेसीस सो कितें जालें तूं डायवर्सिफायड जालो आतां ते हॉटेलवाल्याचे म्हजे कडेन जेन्ना पयशे आशिल्ले ताचे कडेन वेगळे वेगळे कंपनीन तो ओनर आशिल्लो न्ही ताणें काडले ते सगळे आनी ते एकाच इंडस्ट्रीन घाले एकाच टायप सो डायवर्सिफिकेशन केलें ना सो ही इज द सफरर ओके आमी आतां ऑफ लेट बरेचशे म्हाका दिसता फाटल्या एका वर्सान लोकांक रियलायज जाला डीमॅट्स अकाउंट्स खूब वाडल्या एस्पेशली इंडियेन मार्केट अवेरनेस खूब जाला पीपल आर इन्वेस्टिंग पीपल आर नॉट ट्रेडिंग दॅट इज अ रियली गुड थिंग की खूब जाण काडटा आनी लाँग टर्म मे बी 10 वर्साचो इन्वेस्टमेंट होरायझन दवरून इन्वेस्ट करता बट थोडे खंय तरी आमी मातशे ग्रेडी आसता आनी दिसता की आयज इन्वेस्ट केले 100 रुपयाचो शेअर घेतलो तो कमी जालो किंवा 10% डेवलो जाल्यार वी गेट पॅनिक्ड अँड वी सेल सो म्हाका दिसता ह्या माध्यमांतल्यान न करता आय थिंक दीस अवेरनेस इज गूड बट मातसो रिसर्चूय इम्पॉर्टंट आसता आनी जेन्ना रिसर्च करपाक आमच्या कडेन टायम नासता तेन्ना तुमी डायरेक्ट स्टॉक मार्केटान न वता वाया म्युच्युअल फंड वचपाक जाय आनी म्हाका दिसता वेदर इट इज द कॅम्पेन बाय द सेबी ऑर ऑल दी अथॉरिटीज ते मागीर म्युच्युअल फंड सही आहे ह्या माध्यमांतल्यान खुबसो अवेरनेस म्हाका दिसता जाला आनी लोकांक खूब खबर आसा इन टर्म्स ऑफ म्युच्युअल फंड SIP तर सगळ्यांक खबर आसा सिस्टमॅटीक इन्वेस्टमेंट प्लॅन आतां तुमी उलयता म्हटलें की देर इज समथींग कॉल्ड सिस्टमॅटीक विथड्रॉवल प्लॅन आनी आमी रिसंटली खूब आयकता इट इज दीस फ्रीडम सिस्टमॅटीक विथड्रॉवल प्लॅन जो आसा हो टर्म आमी खूबदां बरेचदा आयकला ह्या बद्दल म्हाका दिसता म्हागे जे व्ह्युअर्स आसा तांकां आवर्जून आयकपाचें आसा वॉट इज दीस सिस्टमॅटीक विथड्रॉवल प्लॅन
पयलीं हांव तुमकां सांगता सिस्टमॅटीक विड्रॉवल प्लॅन म्हणटा तो आसा पळय तो आमी कशें करता की आतां नवे नवे भुरगे येता आमचे कडेन ताका सांगता कितें बाबा तूं रिटायरमेंट केन्ना जातलो 55, 58, 56 हें तूं प्लॅन कर आनी तूं पयशे एक्युमुलेट कर फॉर युअर रिटायरमेंट प्लॅनिंग. पयलीं आमी रिटायरमेंट प्लॅनिंग फायनान्शियल प्लॅनिंग अशे व्हडले व्हडले शब्द वापरताले कळ्ळें न्हय. आतां आमी कितें सांगता लोकांक बाबा तूं येस इट इज फॉर युअर रिटायरमेंट प्लॅनिंग पण SIP इज अ बेटर टर्म देन रिटायरमेंट प्लॅनिंग. म्हणजे तूं आणि मोर इम्पॉर्टंटली इट इज गोल बेस्ड, म्हणजे इट इज नॉट अ लॉंग टर्म की तुम्ही जशें म्हटलें रिटायरमेंट, तुम्ही आयज 20 वर्साचे जर भुरगे कोणी जॉईन जाला रिटायरमेंट इज ह्यूज लायक अनदर 20, 30, 40 इयर्स ओल्ड. गोल बेस्ड जे असता प्रत्येकाक गोल असता. आय थिंक इवन दॅट वे आय थिंक फ्रीडम सिस्टमॅटीक विड्रॉवल प्लॅन वर्क्स. हय आतां तुमकां हाजेर हांव एग्जाम्पलूच दिवन सांगता. हांव ह्या इंडस्ट्रीन खूब वर्सां आशिल्ल्या कारणान म्हज्या कडल्यान आतां कितलेशेच लोक रिटायर जाले म्हजे क्लायंट कळ्ळें न्ही. आनी तांणी हे सिस्टमॅटीक विड्रॉवल प्लॅनान ते पयशे घेता. आतां सगळेच कितें लक्की नासता लोक. म्हणजे लक्की म्हणजे कशें थोड्या कडेन पेन्शन आसा म्हणजे ते ऑर्गनायज सेक्टर किंवा हे तुमकां सांग गव्हर्मेंट सर्वंट हांकां पेन्शन मेळटा न्ही. पेन्शन मेळटा आनी प्लस ते कितें करतात की म्हाजो पेन्शन आतां हांव पयलीं जोडटालो 50,000 रुपया म्हाका 40 ते 50,000 रुपया म्हयन्याक लागता. आतां म्हजें पेन्शन जालें 30,000 रुपया. ते 20,000 रुपया जाय जर ताणें म्हजे कडेन पयशे एक्युमुलेट केल्ले ओवर SIP ऑर लमसम घालून जाल्यार आमी कितें करता ताका आरे तुजे 60 लाख जाल्ले आसा तुका कितले जाय ते सांग हांव 50,000 सुद्दां तुका म्हयन्याक दिवंक सोदतां. अरे तो म्हणटा कितें आपल्याक 50,000 नाका आपल्याक पेन्शन येता. हें आमचें 1-to-1 डिस्कशन जाता. मागीर एक्सपेन्सीसाचेर आमी उलयता ताजे तुका कितलो खर्च आसा आतां हें सगळें उलयतकच आमी एक फिगर डिसायड करतात आनी ते फिगर आमी मागीर SWP म्हणजे एक डेट घेता म्हयन्याची 1 तारीख 5 तारीख किंवा 15 तारीख खंयची डेट घेता आनी ताका दिता. आतां हें कितें करता आमी हें फिक्स करता न्ही म्हयन्याक 20,000 म्हयन्याक 30,000 रुपया. हातूनय मागीर आतां कितें आसा आमच्या म्युच्युअल फंडान न्ही असो टायम पास जालो टायम जसो वचपाक लागलो नवे नवे इनोवेटीव प्रोडक्ट्स येता ते दॅट इज अ व्हेरी गूड थिंग. आनी दुसरो म्हणजे म्युच्युअल फंड इज व्हेरी ट्रान्सपरंट. सगळें तुका कळटा खंय तांणी पयशे घाल्या रिटर्न्स कितें हें सगळें कळटा आनी तुका तें कंटिन्युअस बंबार्डींग करून ईमेली धाडटा आनी कितें धाडटा. सो हातून कितें जालें की SWP घेतली म्हणजे सिस्टमॅटीक विड्रॉवल 20,000ची घेतली. आतां तुका जर ती सदांच 20च दवरपाक जाय ओके पण कितें जाता प्रॉब्लेम इन्फ्लेशन वाडटा तुजे मेडिकल एक्सपेन्सीस वाडूंक शकता तुजे सोशल एक्सपेन्सीस म्हणजे कितें खबर आसा तूं जसो जाणटो जालो तुका सगळींच तुजी नात्रां कोणांनी हें तशें जाता न्हय तांचे बर्थडे तांचे हें तांचे सगळें सेलिब्रेट करपाक तुका पयशे लागता. सो हे सगळे पयशे जशे तुजे वाडले की तुका दिसता ते आतां 20,000 म्हाका पावचे ना ते मातशें वाडय. आनी दुसरें एक आतां ट्रेंड जाला न्ही प्रत्येकाची भुरगीं आपल्या आवय बापायक सांगता कितें तुजे जे पयशे आसा ते तूं मोड आमकां दवरूं नाका तूं एन्जॉय कर कळ्ळें न्ही. सो तुवें तें एन्जॉय करपाक जाय तूं ते 20,000 घेवन बाकीचे पयशे वाडयत रावलो मागीर आनी गरज नासतना विड्रॉ करूं नाका पण गरज आसा जाल्यार विड्रॉ कर. सो तूं प्रत्येक फावटी एप्रोच जावन तें म्हजें वाडय हें कर अशें सांगचे परस तुवें जर फ्रीडम SIP SWP केली तातूंत कितें करतात न्ही तुवें चूज करपाचें आज म्हाका 20 फुडल्या वर्सा म्हाका 20,600 म्हणजे 3% वाडय ताज्या फुडल्या वर्सा म्हाका प्रत्येक वर्सा 3% वाडय खंय 5% वाडय अशें करूनय तुज्यान हें करपाक जाय. सो दीस कॉन्सेप्ट इज ब्रॉट बाय ICICI प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंड. आतां हाणें तातूंतय परत आनी एक केला तांणी की समजा आतां हांव 50 वर्साचो आसा आनी म्हाका 60 वर्सां नंतर पेन्शन जाय जाल्यार हांव आज फॉर्म घालतां आज इन्वेस्ट करतां आनी हांव तांकां सांगता म्हाका 60 वर्सांचे नंतर म्हाका पेन्शन चालू कर. आतां ताका एक फिक्स फॉर्म्युला आसा मिनिमम 6% आनी मागीर तुज्यान 3% 4% हे सगळे टॅक्निकल इश्यू आसा पळय ते चड इम्पॉर्टंट ना तेन्ना प्रत्येक आमी तांचे कडेन डिस्कस करून प्रत्येकाच्या फायनान्शियल एपेटायटा प्रमाणे आणि जो कितें तुमचो स्वताचो गोल आसा त्याच्या प्रमाणे यू कॅन वर्क दॅट आउट. ऑल्सो सर एक इंटरेस्टिंग गजाल आसा तुमी सुद्दां म्हटलें की फायनान्शियल इंडिपेंडन्स जे आमी पयलीं पळयनासले ते डिपेंडन्स पळयताले आयज म्हाका दिसता प्रत्येक जाण आमच्या आदली जनरेशन जावं किंवा आमची जनरेशन जावं हे फायनान्शियल इंडिपेंडन्स तकलेन धरून आपले फुडलो प्रत्येक आपले सेविंग्स करा किंवा इन्वेस्टमेंट करता. आनी एक म्हाका इंटरेस्टिंग गजाल विचारपाक जाय की आमी बरेचदा आनी एक आयकता की बुस्टर सिस्टमॅटीक ट्रान्सफर प्लॅन हे सिस्टमॅटीक ट्रान्सफर प्लॅन STP
हे कितें आनी हो एका बुस्टर म्हणून आनी कितें वेगळें आसा इज इट समथींग दॅट यू नो सेबी हॅज इनकॉर्पोरेटेड ऑर मे बी द मार्केट हॅज इवॉल्वड से अशें दॅट इज मार्केट एज इवॉल्ड इनोवेशन हें म्हाका सुद्दां जेन्ना हांवें आयकली ही गजाल न्ही की बुस्टर SIP म्हणजे कितें म्हाका सॉलीड इंट्रस्ट जालें हांवें ताजेर स्टडी केली कळ्ळें न्ही आनी म्हाका ती इतली आवडली बुस्टर STP म्हणल्यार STP म्हणल्यार कितें हांव पयशे काडटां एक 10 लाख आनी एका फंडान घालतां म्हाका तें आज कितें आसा मार्केट 53,000 जालां सेन्सेक्स सो म्हाका भंय दिसता म्हज्या क्लायंटाकूय भंय दिसता कित्याक 53 जर परत 48 जर आयलें जाल्यार लोकांनी 10चे पळयलां, 9 फाटल्या एका जातले वर्सा पळयलां. तो भितलो हय आमी अशें हाज्या पयलीं पळयलां आनी आमचे कडेन लोक आयल्याय बी चड येवना कित्याक आमी खूब क्लॅरिफाय करता आमी नेगेटीव पयलीं क्लायंटा कडेन Educate करता, more एज्युकेट important. करता सगळें सांगतात पास्ट परफॉर्मन्स दाखयतात सगळें करून आमी ताका तयार करता सगळें तरी पूण 1-2% म्हजे कडेन येवंक शकता येतात आतां बुस्टर STP म्हणल्यार कितें हांव ते एक काडटा पयशे आनी बँकेन सेविंग बँकान दवरच्या परस हांव म्युच्युअल फंडाच्या एका स्किमीन दवरता वीच इज कॉल्ड एज सोर्स फंड थंय दवरता ऑर मदर स्कीम ओके कळ्ळें न्ही हांव ते पयशे काडटा 10 लाख आनी ताका फंडान दवरता आनी सोमतोच एक फॉर्म भरता बुस्टर STP म्हणटा तो आनी तांकां सांगता की बाबा तूं म्हजे ते पयशे हांवें घाले न्ही 10 लाख हांवें ते म्हयन्याक ट्रान्सफर करूंक शकता शेअरांनी किंवा हांव ते विकली ट्रान्सफर करूंक शकता आतां हांव आनी म्हजो क्लायंट आमी इंटरेक्ट करता बाबा कितले ट्रान्सफर करुया तो म्हणल्यार ताणें म्हाका जर सांगलें रिकामत ते म्हाका पयशे नाका रे आसूनी फुडें 7 वर्सां 8 वर्सां जाल्यार त्या प्रमाणे हांव एज ए फायनान्शियल एक्सपर्ट ऑर फायनान्शियल एडवायजर अशें म्हणून घेता आमी सांगतात की बाबा तूं ह्या फंडान वच ह्या फंडान आमी घालुया तुजे आतां हाव इट वर्क्स आतां ह्या फंडाक हांवें जर 10 लाख घाले आनी हांवें ताका सांगलें म्हजे तूं 20,000 रुपया विकली प्रत्येक विकाक ह्या स्किमींतल्यान एका इक्विटी फंडान ट्रान्सफर कर हांव सांगता 20,000 रुपया पण आतां ही जी बुस्टर STP आसा पळय ती ICICIची परत ICICIनूच हाडला हो नवो कॉन्सेप्ट आतां तो कितें करता तांचो एक थंय इंडेक्स आसा व्हॅल्युएशन इंडेक्स म्हणून तो ते प्रत्येक म्हयन्याक प्रत्येक 15 दिसांनी तांचो तो अपडेट जाता आतां तांचो तो व्हॅल्युएशन इंडेक्स आसा पळय तो सांगता बाबा ह्या मनशान 20,000 सांगिल्ले पूण आयच्या परिस्थितीन तूं 20,000 ट्रान्सफर करूं नाका ताजे फक्त 6,000 ट्रान्सफर कर ह्या विकाक फुडल्या विकाक परत तो इंडेक्स पळयता इंडेक्स सांगता की तूं 7,000 ट्रान्सफर कर तो 7,000 ट्रान्सफर कर केन्ना सांगतलो जेन्ना शेअर मार्केट सकयल आयलो तेन्ना सो प्रत्येक डिपाक तो वाडयत रावतलो आनी वाडटा तशें जर मार्केट वयर वचपाक लागलें पिकार तो कमी करतलो पण हाका तांणी रेस्ट्रिक्शन्स घाल्या हांवें 20,000 सांगलें न्हय सो मिनिमम वील बी 2,000 दॅट इज 0.10% ओके एज पर इंडेक्स कितलोय वयर वचूं 0.10 उरतलोच आनी मार्केट जर फाल्यां पडलें आतां ड्युरींग फाटलें पॅन्डेमीक मार्केट एकदम इतलें पडलेलें तेन्ना ह्या सिस्टमा प्रमाणे हांवें 20,000 जे सांगले ते 5 पटीन म्हणजे 1 लाख वतले इक्विटीन सो म्हजें मॅन्युअल इंटरफिरन्स ना फंड मॅनेजराचे मॅन्युअल इंटरफिरन्स ना सिस्टम सांगता की ताजे तूं वाडय 80 कर 4 पटीन कर सो अशें करीत जर तें आमकां आतां प्रिफर जावपाक लागलां आमी तातूंत घालतात सो आय थिंक मार्केट जो गायड तुमकां करता आमी म्हणटा की जर कमी जायत जाल्यार आमचे मातसो धगधग जाता जीव घालचे काय न घालचे बट हियर इज अ प्रॉपर मेकॅनिझम लॉंग टर्म जर इन्वेस्ट करपाचें आसल्यार आय थिंक इट इज अ गुड एव्हेन्यू टू गो फॉर सिस्टमॅटीक ट्रान्सफर प्लॅन आणि ह्या माध्यमांतल्यान जेन्ना मार्केट लो आसता तेन्ना तुमी ऑब्वियसली जे तुमी अमावंट डिसायड केला तातूंतलो मेजर वतलो आणि जेन्ना जर मार्केट वयर आसा मॉडेस्ट आसा मॉडरेट आसा त्या टायमार इट विल टेक अ डिसिजन आनी कमीतले कमी तुमचे पयशे थंय इन्वेस्ट जातले सो बेज तुमकां आनी मार्केट ट्रॅक करपाची गरज ना तुम्ही फक्त रिटर्न्स पळोवपाचे ओवर अ कोर्स ऑफ टायम जो तुम्ही गोल सेट केला तो इम्पॉर्टंट गजाल इज ICICI हॅज ऑलवेज इनोवेटेड ICICI म्युच्युअल फंड जे आसा हे खूब इनोवेशन करतात तुम्ही आम्हीच आतां उलयले ताच्या बद्दल आनी तुमी आवर्जून ताच्या बद्दल आमकां म्हायती दिली म्हाका एक गजाल विचारूंक जाय की वेन इट कम्स टू न्यू फंड ऑफर NFO जेका आमी म्हणटा ताका आमी आयकता की फ्लेक्सी कॅप फंड्स जे ICICI म्युच्युअल फंड आमकां दिता हाच्या बद्दल आवर्जून सांगचे एक तुमकां सांगता न्ही आमची जी म्युच्युअल फंड इंडस्ट्री आसा पळय हातून न्ही चेंजीस येत येता एक एमफी म्हणून बॉडी आसा ते सजेशन करतात बरे बरे एक्सपर्ट्स सजेशन दितात सेबी ते कन्सिडर करता आनी त्या प्रमाणे न्ही बाय गोईंग फॉरवर्ड ते चेंजीस करीत रावता एक 1.5 वर्स पयलीं सेबीन कितें केलें सेक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियान कितें केलें
रिकॅटेगरायझेशन म्हणून केलें. हय रिकॅटेगरायझेशन म्हणजे कितें नाल्यार पयलीं कितें आशिल्लें, एक आमी लार्ज कॅप, मिड कॅप, स्मॉल कॅप अशे फंड आशिल्ले आनी लार्ज कॅप वालो स्मॉल कॅपांनी घालतालो भरपूर, मिड कॅपांनी करतालो आनी म्हणजे लोकांक कन्फ्यूज जातालें, आमकां डिस्ट्रिब्युटरांक सुद्दां कन्फ्यूज जातालें. सो सेबीन कितें केलें, कॅटेगरायझेशन केलें. आतां कॅटेगरायझेशन एक स्कीम आशिल्ली वीच इज बाय नेम इट वॉज फ्लॅक्सी कॅप. हय फ्लॅक्सी कॅप म्हणजे कितें की तूं पयशे खंयी घाल, यू आर गिवींग फ्लॅक्सिबिलिटी टू द फंड मॅनेजर. तुका दिसता आज व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी म्हणजे लार्ज कॅप जर सवाय आसा तूं तातूंत वाडय. तुका दिसता की आतां स्कोप मिड कॅपान म्हणजे स्मॉलर आनी किंवा मिड कॅप जे कंपनी तातूंत वाडय, जाल्यार हें तूं तुजें डिसायड कर. सो आमी क्लायंटाक सांगता पळय हांगा तुजें इंटरफियरन्स ना, म्हजें इंटरफियरन्स ना, तो आपल्याक जाय तें करतलो. सो तूं फ्लॅक्सी कॅपान येता. आनी मल्टी कॅप म्हणून म्हणजे हातूंत कितें जालें की पयलींचे ज्यो स्किम्स आशिल्ल्यो त्यो एज पर गायडलायन्स वचनाशिल्ल्यो, त्यो आपल्याक जाय थंय करताल्यो. सेबीन तें नोट केलें आनी तांकां सांगलें कितें तुमी फ्लॅक्सी कॅपान रावा किंवा मल्टी कॅपान वता. आतां मल्टी कॅपान तांणी परत एक कॅटेगरीच नवी काडली की वीच वी नो एंड वी एक्सप्लेन टू द क्लायंट बाबा जर तुवें ही स्कीम चूज केली मल्टी कॅप जाल्यार तुजे 25% प्रिमियम ब्लू चिपान वतले, 25% अशे मदल्या कंपनीनी वतले जे आर अपकमींग, आनी उरलेले 25% तुमचे सामके बारीक बारीक कंपनीन वतले वीच आर मोर रिस्की बट व्हेरी रिवार्डींग अश्यो वतल्यो. आनी म्हणजे तांकां ते सारके कंपार्टमेंट करून दिले आनी तुजे कडेन जे ₹25 उरता ते तूं जाय थंय घाल. आतां थोडे म्युच्युअल फंडा कडेन कितें जालें की मल्टी कॅप आशिल्ल्यो, दे वर प्रॅक्टिसींग ऑल दीस, सो तांणी ते त्याच पद्दतीन चालू दवरल्यो. तांकां एक आतां नवी कॅटेगरी मेळ्ळी न्हय फ्लॅक्सी कॅप, कित्याक थोड्यांनी फ्लॅक्सी कॅपची उडी मारली, थोडे मल्टी कॅपानूच रावले. सो आतां म्हणून ते फ्लॅक्सी कॅप आयलो. पण फ्लॅक्सी कॅप म्हणजे कितें, यू आर गिवींग मनी टू द फंड मॅनेजर, लॅट हिम इन्वेस्ट एज पर ताका खंय दिसता तें जाय ताणें करून. बरें, बिफोर आय एंड दिस शो, फाटले पॅन्डेमीक पळयलें, 2020 पळयलें आमी, आतां 2021 पळयता. मार्केट आमी ऑलमोस्ट 48, 49, 50,000 पळयल्लो, ताज्या नंतर 28-29,000 सुद्दां पळयलो. तुमी पोर्टफोलियोज खूब जाणांचे मॅनेज करता. ज्या काळांत म्युच्युअल फंडान जितके कोणाचे जे कितें सेविंग्स आसले ते घातलेले, कोण मे बी जर 2-3 वर्सां पयलींच्यान इन्वेस्ट करतालो बिफोर 2020, जाल्यार ताणें म्हाका दिसता एक सर्टन टायम आयलो तेन्ना प्रत्येकान -5%, -10%, -15 -20 ऑर मोर सुद्दां तांच्यांनी रेडान आपलो पोर्टफोलियो पळयला आसतलो. त्या टायमा वयली परिस्थिती आनी आतां जेन्ना सेन्सेक्स इज अरावंड 53,000, आतां ऑब्वियसली इट वूड बी अरावंड मे बी 5% +15 ऑर +10%. हो जो डिफरन्स आसा हो तुमी कशें पळयता, आनी हे जे एड्युकेशन म्हणटा, अवेरनस म्हणटा फिनान्शियल, एस्पेशली इन गोवा, त्या हेच्या कडेन आमी बदलले खूब कितें कितें, हो जो आमी शॉर्ट स्पॅनान आमी धमाको पळयलो त्या हितूंतल्यान खूब बदलले विश्व इन टर्म्स ऑफ फायनान्शियल प्लॅनिंग इन गोवा. हय हय सामकें. पयलीं म्हणजे कशें आशिल्लें न्हय की हे जे डिप्स आनी वयर वता पळय तातूंत आमकां जे एडवायस करतात आमी लोकांक तातूंत आमकां खूब शिकूंक मेळटा. मेन म्हणटा ती आमकां क्लायंटाची सायकोलॉजी पळोवंक मेळटा. सायकोलॉजी व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्कीम म्हणल्यार कांय न्हय, जो मनीस तुका परत परत विकली फोन करता आनी विचारता म्हजें कितें जालें, म्हजें कितें जालें, म्हजें कितें, पॅनीक मोड जालें. हें आमी म्हजें चड पळयलें ना हांवें, पण तरी पूण एक 2-3% क्लायंटाक हांवें पळयलें. मागीर तांकां म्हाका कळ्ळें की मागीर हांव रावलो, केन्ना मार्केट वयर वता हांकां फोन करून सांगलें बाबा तुमी काडटले जाल्यार काडा, तुमकां जाय थंय वचा, पूण तुमी हांगा रावूं नाका कित्याक तुमी चड टेन्शन घेता. तुमी बेजीक म्हणटा तें कितें आसा, सेवींग म्हणटा तें आसा तें तुवें गोल बेज आसपाक जाय न्हय. तुवें आतां भुरग्याच्या नांवान एका वर्साच्या भुरग्याच्या नांवान पयशे दवरल्या म्हजे कडेन ₹5,00,000 आनी तो भुरगो आतां फक्त 2 वर्सां जाला आनी ताजें हें अप्स एंड डावन जावन तूं पळयता आनी तूं भितान ताजें बंद करता किंवा तूं काडूंक सोदता. दीस इज नॉट प्रॉपर. सो मेन म्हणटा तें कितें आसा, जर तूं पयलींच म्हज्या सारकिलो मनीस जर गोल बेस करून लोकांक कन्विन्स करून सांगलें जाल्यार अशी परिस्थिती येना. एक थोडी येतली. आतां सांगपाचें म्हणल्यार आमचे कडेन लोकांनी आयले, म्हणजे हांव इंडस्ट्रीची गजाल सांगता, म्हजी गजाल सांगिना. इंडस्ट्रीन लोकांनी खूब लोकांनी येवन सिस्टमॅटीक इन्वेस्टमेंट प्लॅन बी आशिल्ले पळय ते बंद केल्यो. आतां थोडी जेन्युइन रिजन आसा, पगारूच ना, नोकरीच ना, सेवींग कांय ना, तो बंद करतलोच, कळ्ळें. पूण पयशे आसा ताणें बंद केले, भिवन पळोवन केले. हाचो प्रॉब्लेम कित्या खातीर जालो, आतां इतली ट्रान्सपरन्सी न्हय वाडल्या म्युच्युअल फंडान की तूं सुद्दां नाका सुद्दां जाल्यार तुज्या घरा कडेन स्टेटमेंट येता पळोवपाक.
आनी तातूंत तूं पळयता रे फाटल्या फाटी म्हाजे इतले लाख आशिल्ले आतां इतलेच देंवले हे भिवन लोकांनी बंद केलें पूण आतां तेच लोक येवन म्हणटा आपणें बेटेच बंद केलें न्ही रे आपणें चालू दवरपाचें न्ही रे तुवें म्हाका सांगलें ना आनी कितें अशें करून लोक आमचेरय ब्लेम घालता ना न्हय घालता पूण आमचे कडेन उतरां रेडी आसता कित्याक आमी केन्नाच कोणाक फोन करून सांगू ना तूं SIP तुजी बंद कर ऑन द कॉन्ट्ररी आमी फोन आयले जाल्यार सांगला लोकांक हे तुजो पोर्टफोलियो घे आतां म्हज्या सारकिलो जो डिस्ट्रिब्युटर आसा आमचे इन हावस सगळो रिकॉर्ड आसता म्हजें ऍप आसा म्हजें जर ऍप कोणें डावनलोड केल्लें आसत न्ही ताका डेली सकाळीं फुडें उठलो तो ब्रश कर आनी ऍप ओपन कर आनी व्हॅल्यू कितलो जालो तो पळय वाडलें काय देंवलें तें पळय तें सुद्दां हांवें लोकांक सांगता आसतना डावनलोड करता आसतना कितें सांगलां खबर ना हातूंत तुवें इम्युनिटी डेवलप करपाक जाय आं जशें आमी पॅन्डेमिकाच्या वेळार सांगलें लोकांक की तूं इम्युनिटी डेवलप कर वच कितें हें कर तशें हांव ऍप डावनलोड करता आसतना सांगता इम्युनिटी डेवलप कर सद्दां पळय 1 म्हयनो डेली आनी कांयच जावं नाका रिएक्ट जावं नाका वयर सकयल तें तुका जातलें मागीर तुका कळटलें अरे हें अशेंच मरे आपणें आनी कित्याक पळोवपाक जाय तेन्ना भिना सो म्हजें एक काम एज अ डिस्ट्रिब्युटर इज टू डेवलप इम्युनिटी वीथ यू एंड एज्युकेट यू आतां गोंयान आमकां परत SIP वाडल्यो येवपाक लागले आमी जरी 4 वरां काम करता पूण हांव दिसाचो बिजनेस करता कित्याक लोक खूब येवपाक लागले परत आतां कित्याक लोकांक आनी ऑप्शनूच ना न्ही एक अवेरनेस जाला बँकेचे सगळे इंट्रस्ट देंवला टॅक्सेशन इज अ मेजर इशू हे सगळें पळयत जाल्यार लोक म्हणटात येतात घाल दुसरें कशें जालां न्ही आतां आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल जाल्या त्या खातीर आमचो म्युच्युअल फंडाचो बिजनेस वाडला तो म्हणजे कितें सगळें येता तूं 26 years डावनलोड कर तुज्या खंयच्या बँकेन कितें FD कितें इंट्रस्ट कितें टॅक्स कापला सगळें येता आनी तांकां दिसता मागीर अरे आपले कांय पयशे वाडलेच ना कित्याक एक म्हजी जर 10 लाखाची FD आसा आनी हांव जर ताजेर 60,000 रुपया घेता वर्साक आनी ताका जर हांव 30% किंवा 20% स्लॅबान आसा जाल्यार 60तले हांवें जर 18 फारीक केले गव्हर्मेंटाक फुडले 1 वर्स म्हजे 42,000च उरले वाडपाक 42,000चेर 6% सो हे म्युच्युअल फंडान जायना म्युच्युअल फंडान टॅक्स मदीं डिडक्ट जायना न्ही कितें जाता तो मागीर जातलो कळ्ळें सो तो टॅक्स जो तूं गव्हर्मेंटाक 18,000 भरतलो तोय तुजो इन्वेस्ट जालो ताणें तुका जोडून दिले सो हो फायदो हो कॉमन मनीस आनी प्लस कंपाउंडींग जाता न्ही म्हणजे टॅक्स सुद्दां कंपाउंडींग जाता सो त्या खातीर हें आमी जेन्ना लोकांक स्प्रेड करता तेन्ना आमचो लोक येत आसा फायनान्शियल डिसिप्लीन इज इम्पॉर्टंट आणि मोर इम्पॉर्टंटली इन्वेस्टमेंट करताना यू हॅव टू टेक प्रुडंट डिसिजन्स सो दॅट तुमकां हे लॉंग टर्म हितूर सगळे इन्वेस्टमेंट तुमकां रिटर्न मेळटले हरिबाब देव बरें करूं तुमी परत आमच्या वांगडा कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान जॉईन जाले आणि ही व्हॅल्युएबल इन्फॉर्मेशन आमच्या व्ह्युअर्सांक दिली त्या खातीर देव बरें करूं थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू हे असले हरिबाब कामत शेअर करतले आपले इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ म्युच्युअल फंड्स तुम्ही पळयत रावात आमचे वेगवेगळे कार्यक्रम तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट